Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ergan Jesu. Ergan Jesu. Hoglam Jesu. Hoglam Jesu. Maiman Jesu. Maiman Jesu. Stuti Jesu. Stuti Jesu. Vandan Jesu. Vandan Jesu. Hallelujah. 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 जेजू बोल्या खालत्या काळजाच्या कर काळीज मुझे तुझ्या काळजासारखे. जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची परब आमी आचरण करता. बाबा भयणीनो, जेजूचें काळीज मोगाचें काळीज. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 येया तुम्ही कष्ट केले नो, वजन वयतलो नो, म्हजे सरशी येया. जिवितांत कष्ट येतात, जिवितांत सलून गेल्यात, जिवितांत निराशेंत आसात, जिवितांत एकसुरे आसात, तुमी पिडेस्त जाल्यात, वजनां तुमच्या माथ्यार वयतात, संकश्टांक सांपडल्यात, म्हजे सरशी येया. वजन वयतले न्हू, कश्ट येतले न्हू, हांव तुमकां विशेव दितलो, हांव तुमकां भलायकी दितलो, हांव तुमकां समाधान दितलो, हांव तुमकां जिवीत दितलो, हांव तुमकां सांगात दितलो, हांव तुमकां संतोश दितलो. म्हजी कृपा तुमच्या काळजांनी घालतलो, तुमचें जिवीत नवें करतलो, हांव तुमकां उल्हास दितलो. म्हजे सरशी येया. कष्ट येतले न्हू, वजन वयतले न्हू, खंत करिनाकात, खंत करिनाकात, निराश जायनाकात, बेजार पावनाकात. म्हजे सरशी येया. हांव आसां तुमचे खातीर. म्हजें काळीज पळया, हें म्हजें काळीज तुमचे खातीर. तें जळटा तुमच्या मोगान. हे काळजांत वळटात, थंयसर उदाकनी रगत तुमकां जिवी दिवचे खातीर. निराश जायनाकात. म्हजे विश्वास दवरा. म्हजे सरशी येया. येया तुमी कश्ट केले न्हू, वजन वयतले न्हू, हांव तुमकां विशेव दितलो. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बाबा भयणीनो, जेजूचें पवित्र काळीज आमकां आपयता. आज उंड्या रुपार, पवित्र साक्रामेंताच्या रुपार जेजूचें पवित्र काळीज आपलो मोग आमकां उगडापण करता. हे जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचो मोग पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजूच्या रुपार आमी भोगया आनी आमचे कश्ट तेजे लागीं वांटून घेवया. त्या जेजूचें संगतपण आमी भोगया. सक्कळ दिंबेर पडया आनी पवित्र साक्रामेंताक आराधन करया. नमो जेजू क्रिस्ता, नमो सोडवंदारा, नमो जेजू क्रिस्ता, नमो सोडवंदारा. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्या रूपांतली पोनासच्या, नमो नमो सोडवंदारा, सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्या रूपांतली पोनासच्या, नमो नमो सोडवंदारा, सक्रामेंतांत आमकां राखच्या.
सम्या जेसू उंड्या रुपार तू हांगासर हजर आसाय. जेजू सर्गेचो देव तूं उंड्या रुपार तुझे पवित्र काळीसा रुपार आमकां तुजो मोग उगडा पोकेलाय. सम्या आमचे खातीर तुजें देवपण लिपोवन ह्या सद्या उंड्याच्या रुपार जेजू आमच्या संगता आसाय. मनशाच्या मोगा खातीर, मनशाचे कश्ट हाळू करचे खातीर, मनशाच्या कश्टांक सांगातपण दिवचे खातीर जेजू ह्या उंड्याचें रूप तुवें घेतलां. जेजू सम्या जेजू ह्या उंड्या रुपार तुका आमकां तूं तुजें काण जावन दिताय. तुजो मोग आमचे ती वाळयताय. जेजू कुडीच्या शिरा शिरांनी आमच्या आत्म्याच्या संदा संदांनी जेजू तुजो जीव वाळटा आनी तुज्या जिवा वरवीं जेजू आमी बळवंत जाल्या. ह्या खातीर जेजू आयचो हो दीस तुका समर्पित हांव. जेजू तुज्या पांयांतणी आयला. जेजू उंड्या रुपार आसचे जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता. तुजे मोगान आमी भरच्या खातीर, तुजे सक्तेन आमी भरच्या खातीर, तुजें जिवीत आमचेर भरच्या खातीर, ह्या संवसारांत जेजू हें कश्टांचें जिवीत आमी फूट करच्या खातीर, हें कश्टांचें जिवीत आमी धैर्यान जियोवचे खातीर, ह्या कश्टांच्या काळार जेजू भावार्थान आमी जियोवच्या खातीर जेजू तुजे मुखार हजर आसा. जेजू नमो तुका पवित्र साक्रामेंता आराधन तुका. सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोंक रावलाय. देवपण लिपोवन तुवें उंड्याचें रूप घेतलाय. उंड्या वायनार येवन तूं आमचें खाण जाताय. आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिताय. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपान लिपोवन आसच्या. नमो नमो सोडवंदारा सक्रामेंतांत आमकां राज्या. सम्या आमच्या जिणेचें सोगू दोगू जेजू आमकां वांटोकू ह्या संवसारांत तुजे बगार कोणूच ना म्हण आमकां भोगता. जेजू सम्या जेजू सबार पोटी आमी जिणेंत निराशेक सांपडतना, कश्टांत सांपडतना, एकसपणां सांपडतना सम्या जेजू आमकां सांगत जाय. मनशाचो सांगात आमकां मेळनातल्या वेळार, आमच्या मोगाचो सांगात आमकां मेळनातल्या वेळार, आमचे हात बाबार्थ दंडळल्या वेळार, आमचे देह सुकल्या वेळार जेजू आमकां जिवितांत वाटच ना म्हूण भोगल्या वेळार जेजू तुमचो सम्या आमकां धैर्य. त्या खातीर जेजू आमी आमचे जिविताचे सोको दोको कंद बेजार हे आमची पिडा आमचे मोतीन हर एक संकश्ट जेजू तुजे लागीं वांटूंक आमी हांगासर आयला. जेजू कित्याक आमी जाणा जेजू ह्या संवसारांत बुजोवन दिवचो बुजोनदार तूं जावन आसाय. पिडा गुण करचो वैज तुमचो जावन आसाय. तुज्या पवित्र काळजांतल्यान व्हडसो तो मोग आमकां गुण करता. तुज्या पवित्र काळजांतल्यान व्हडची ती सकत आमचे जिविताची वजनां हाळू करता. सम्या जेजू आमी तुजे खातीर आयसरशी आयल्या. तुजी कृपा आमचे थंय वाळय. जेजू तुज्या पवित्र काळजांत तावन वाळयलें तें जिवीत आनी जिविताचो संकेत म्हणजे रगत आनी उदक आमचे थंय वाळय. जेजू आमचे थंय थंय वाळून दी. तुजी कृपेची सकत जेजू आमचे थंय बरोवन दी. जेजू आमी तुजे मुखार दिव्य सरपडटा, आराधन करता. जिणेचें सूख दूख तुका सांगूंक आयल्या. तुजे तान बुजवून आशेन आंगार रावल्या. ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये. तुजे कृपेचे देण्या भंडार घेवन ये. नमो नमो
जेजू ख्रिस्ता उंड्या रूपांली पुनश्चा नमो नमो सोडवंदारा सक्रमेंतांतम काराच्या सम्यान जेसू आयच्या या पवित्र दिसा जेजो तुझे जीव तुझे गोडसाण तुझे संगतपण जेजू आम्ही आशेत आहों कित्याक आमी जेजू जिवितान गोडसाण बघून आसां आनी ह्या संवसारी कश्टांचे गोडसाण बघून बघून जेजू आमी पुरो जालां जेजू आमकां सोलवून गेल्या सोम्या जेजू हे जिवीत आमकां थोडे फावटी मस्त कश्टांचें जालां वयरा वयर आमचे कश्ट हेरां तालुका मेळची कोडसाण आमी भोगची पुरासाण आमी जेजू ह्या संवसारांत भोगची वास मोवची वतना आमकां जेजू जिवीत कश्टांचे करता जेजू ह्या सगळ्यांनी जेजू तुझे सांगतपण आमकां जाय जेजू आमची जिविताची गोडसाण तुजे लागीं सांगून तुजी दैवीक गोडसाण जेजू त्या दैवीक सांगतपणाचे गोडसाण बघून जेजू आमी तुजे मुखार जावं सोम्या आमकां तुजे तो संतोष जाय जेजू तुजे दैवीक ह्या पवित्र दर्शनान जेजू आमी तुझ्या पवित्र स्पर्शान आमचे जिवीत नवें करूंक जेजू आमी तुजे मुखार हांगासर आसां आमकां जेजू तुजी कृपा दी आराधन करता तुजे मुखार सरपडता लागीं सरता सोम्या सांगता तुजी गोडसाण तुजे संगी रावून विसरता जिणये कोडसाण संतोष जाता आमी घेवन तुजे दर्शन साक्षी तुका आमी तुज्या पवित्र स्पर्शान नमो नमो जेजू ख्रिस्ता उंड्या रूपांली पुनश्चा नमो नमो सोडवंदारा सक्रमेंतांतम काराच्या जेजू 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 Jesus 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 Yesue 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 Hallelujah 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 You are our Lord and Master, Lord, you are our divine healer. We believe you, Lord, at this morning. With your sacred heart, Lord Jesus, touch us with your heart. जिसच्या पवित्र करदार धारणी मानतो को तुझ्या मोगाचे कदम जे देवणोच्या आमची विडा गुण करचे जेजू आमच्या कष्टाने आमकां संदेश देवच्या जेजूच्या पवित्र करद मानने आराधन तुका जेजू हालेलुया 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 पवित्र हृदय जन्म स्पर्श यीशु आराधने महिमे उन्नत कर जीसस जीसस
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बाबा बहिणीनो, थोडे दिसा आदी एका मनशान म्हाका सांगलें, फादर, ह्या दिसांनी कोरोना पिड्या विस्तारून आसा. फादर, तुमकां इल्लेशें जायत जाल्यार तुमकां कांय इल्लेशें जर तर खोंकली म्हणी कांय सुरू जायत जाल्यार फादर तुमच्या घरा विटामीन सी गुळयो हाडून दवरा. ह्यो विटामीन सी गुळयो हाडल्यार ती खाण गेल्यार तुमकां इम्युनिटी मेळटा. फादर, जागृत करा. ह्या दिसांनी खंयच्याय कडेन कितें इंदव्यत या विटामीन सी गुळयो हाडून दवरा. फादर, बाबा भयणी, ह्या दिसांनी आमी सकळस्क जावन नाताव. संवसारी जिविताची अस्कत काय, आत्मी जिविताची अस्कत काय. ह्या दिसांनी आमकां थोड्यांक मुस्तून बेजार भोगता. कित्याक आमी बंदडेंत सावन जायते जाणां आमी हे लॉकडावनाचेर जायत म्हूण चिंतून आसले. हांव कालच्या दिसा आमचे लॉकडावन परत आनी थोडे दीस म्हणटा आसतना आमी एका रितीन केदाळ्या भायर येवचें, केदाळ्या संकश्टांतले भायर येवचें, केदाळ्या लॉकडावनांतले भायर येवचें. आमचे हात पांय बांदून गेले बरी जाल्यात. आमकां भितर बसून पुरो जाला. आमकां मिसाक वचोंक जायना. आमकां आत्मीक संगतीक वचोंक जायना. घरांत कितलो तें प्रवेत पेंटेक वचोंक जायना. कांय इल्लें हाडया म्हळ्यार जायना. खंय कितें भितर बसून बसून मांडो इरार जाता. वय बाबा भयणीनो, असले रितीन आमी कश्टार आसा. आज आमकां कितें कसली टॅबलेट आमी हाडया. आमकां इम्युनिटी दिवच्याक देवाचें उतर आमकां इम्युनिटी दिता. बाबा भयण्यो, देवाचें उतर आमकां इम्युनिटी दिता. हें देवाचें उतर खंय तावन जेजूतावन आयिल्लीं तीं उतरां, स्वाम्याच्या तोंडांतोन आयिल्लीं उतरां आमकां इम्युनिटी दितात. स्वाम्याच्या तोंडांतोन आयिल्लीं उतरां आमकां बळ दितात. स्वाम्याच्या तोंडांतोन आयिल्लीं उतरां आमकां भलायकी दितात. स्वाम्याच्या तोंडांतोन आयिल्लीं उतरां आमकां मोतीक संतोश दितात. ह्या दिसांनी जे ते देखून हें देवाचें उतर आमच्या मोती कडया ह्या घडये. तें पवित्र उतरां मारी पांच जेजूक आमी अर्गां ओगळाप दिवया. हर एक पोटी तें उतर आमच्या काळजांत रोमोवन दी. आनी ती जेजूची उतरां आमकां दैवीक बळान भरून दित. बाबा भयणीनो, एक एक स्वाम्याची उतरां आमी नियाळ करया. मातेव सुवांजेल अध्याय 11 वाक्य 20 आनी 8 आमकां सांगता, येया तुमी कश्टतल्यानो आनी वजान वयतल्यानो, हांव तुमकां विशेव दितलो. सक्कड आमी म्हणया, येया तुमी. रिपीट करा, येया तुमी कश्टतल्यानो वजान वयतल्यानो, हांव तुमकां विशेव दितलो. सोम्या जेजू, कित्याक तुज्या उतरांनी आमकां धैर्य दिलाय. आमच्या कश्टांनी आमकां सुटका दिलाय. आमच्या जिविताचीं वजनां हाळू केल्याय. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. मातेव सुवांजेल अध्याय 3 वाक्य 17 आमकां सांगता, तेदवा आकाशांतावन एक ताळो येपुरी आयकलो. हो म्हजो मोगा आसो तो, म्हाका चड मोगासो तो म्हाका मानवला. रिपीट करया, तेदवा आकाशांतावन एक ताळो येपुरी आयकलो. हो म्हजो मोगा आसो तो, म्हाका चड मोगासो तो म्हाका मानवला. सोम्या जेजू, तुज्या बापान म्हणली उतरां आज म्हाका तो म्हणटाय, हो म्हजो मोगा आसो पोतो, म्हाका चड मोगासो तो म्हाका मानवला.
मानवला तो म्हाका मानवला सोमियान जेजू सोमिया जेजू तुवें तुवें म्हाका म्हाका तुजो मोगा सोदून घेतिल्ल्याक तुका मोगासो करून अर्गां जेजू अर्गां जेजू होगलाप जेजू होगलाप जेजू महिमा जेजू महिमा जेजू स्तुती जेजू स्तुती जेजू माते वसोवंजेल अध्याय 4 वाक्य 1 सांगता आनी ताणें तांकां म्हळें ये हांव म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो आमी सकड म्हणी हांव म्हजे फाटल्यान म्हणा आनी ताणें म्हळें आनी ताणें म्हळें ये हांव म्हज्या फाटल्यान ये या म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां आनी हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो मनशांचे पागी सोमिया करतलो जेजू सोमिया जेजू आमकां आमकां तुजे शिस्त जावन तुजे शिस्त जावन आपयलाय तुवें आकयलें आमकां आमकां तुजे मोगाचें केलाय मोगाचें केलें आमकां मनशाचे पागी केलाय आमकां मनशाचे पागी आमकां केलें सत्तेन भरलाय आमकां सत्तेन भरलां सोमिया जेजू सोमिया जेजू कितले भागी आमी कितले भागी आमी अर्गां तुका सोमिया जेजू अर्गां तुका होगलाप तुका सोमिया जेजू होगलाप तुका सोमिया महिमा जेजू तुका सोमिया महिमा जेजू तुका सोमिया जेजू मते वसोवंजेल अध्याय 5 वाक्य 47 आनी 8 आमकां सांगता तर तुमचो सर्गीचो जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर बरो तशी तुमी जाय जाय सर्व बरी म्हणया तर तर जसो तुमचो जेजू तुजो सर्गीचो बाप सर्गीचो बाप सर्व बरो सर बरो तशी तुमी जाय जाय तरी तुमी जाय जाय सर्व बरी सर बरी सोमिया जेजू सोमिया जेजू तूं सर बरो जावन आसाय सर बरो जावन आसा बाप बाप सर्व बरो जावन आसा सर बरो जावन पवित्रत्म पवित्रत्म सर्व बरो जावन आसा सर बरो जावन आसा म्हाकाय तुज्या सत्यान भरल्या खातीर तुज्या सत्यान भरल्या सर बरो केल्ल्या खातीर सर बरो केल्ल्या सर बरो जावन आपोवणी दिल्ल्या खातीर सर बरो जावन आपोवणी तुवें म्हाका दिल्ल्या नितळ केल्ल्या खातीर नितळ केल्ल्या खातीर अर्गान तुका सोमियान जेजू अर्गां तुका सोमिया होगलाप तुका सोमियान होगलाप तुका जेजू सोमियान महिमा तुका सोमियान जेजू महिमा तुका सोमिया जेजू देवाचें उतर माते वसोवंजेल अध्याय 7 वाक्य 7 आमकां सांगता मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा तुमकां मेळटलें बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें म्हणया आमी मागा तुमी घेतल्यात मागा तुमी घेतल्यात सोदा तुमकां मेळटलें सदा तुमकां मेळटलें बडया तुमकां उक्तें जातलें बडया तुमकां उक्तें जातलें सोमियान जेजू सोमिया जेजू आमकां तुवें सांगलां आमकां तुवें सांगलां मागा तुमी घेतल्यात मागा तुमी घेतल्यात सोदा तुमकां मेळटलें सदा तुमकां मेळटलें बडया तुमकां उक्तें जालें बडया तुमकां उक्तें सोमिया जातलें जेजू सोमिया जेजू तुज्या मोगाच्या भांडारांत तुज्या मोगाच्या कांयच उणें ना कांयच उणें ना देखून आमकां मागूंक सांगलां देखून आमकां देखून मागूंक आमकां तुका सोदून सांगलां देखून तुका तुज्या मुखार काळजाचें दार पडोवंक सांगलां तुजे काळजाचे दार सोमिया पडोवंक. जेजू सोमिया जेजू कितलो मोग तुजो कितलो मोग तुजो आमकां जाय तल्लें दिताय आमकां जाय तितलें आमकां सोदून येताना तूं मेळटाय आमकां सदरलो तूं आमी मेळटाय. बडयतना तुज्या काळजाचें दार उक्तें करताय आमी बडयतना तूं अर्गां उक्तें तुका करता. सोमियान जेजू अर्गां तुका सोमियान होगलाप जेजू. तुका सोमियान जेजू होगलाप तुका सोमियान महिमा जेजू. तुका सोमियान महिमा तुका जेजू सोमिया जेजू मते वसोवंजेल अध्याय 9 वाक्य 30 आनी 6 सांगता लोकांचे समय पळोवन ताचें कळीच कनवळ्यान भरलें कित्याक गवळीनांतल्या बोकऱ्या बरी ते दस पडून भिजूड उरले आमी म्हणया लोकांचे समय पळोवन लोकांचे जमे पळोवन ताचें काळीज ताचें काळीज कनवळ्यान भरलें कानवळ्यान भरलें कित्याक कित्याक गवळीनांतल्या बोकऱ्या बरी गवळीनांतल्या बोकऱ्या तो घुसपडून आस ते घुसपडून भिजूडले भिजूड उरले मंगळा जेजू मोगळा जेजू मनशांक मनशांक तो सोदून येताय सोदून येताय मनशांक मनशांक तुज्या काळजा लागीं करताय तुज्या काळजा लागीं हाडताय हेरांचे कश्ट पडून हेरांचे कश्ट बीर मोत पोवताय तूं बदलताय सोमियान जेजू सोमिया जेजू तुज्या तुज्या काळजांत काळजांत आमकां सगळ्यांक दवरताय आमकां सगळ्यांक दवर कितलो मोग आमकां दाखयताय इतलो मोग आमकां सोमियान जेजू सोमिया जेजू तुज्या कानवळ्या खातीर तुज्या कानवळ्या दायळ्या खातीर दायळ्या खातीर अर्गां तुका सोमियान जेजू अर्गां तुका सोमिया जेजू. होगलाप तुका सोमियान होगलाप तुका जेजू सोमियान महिमा जेजू. तुका सोमियान महिमा जेजू तुका सोमिया जेजू देवाचें उतर आमकां सांगता लुकासोवांजेल अध्याय 18 वाक्य 16 तेदवा जेजून भुरग्यांक आपणा जरशीं आपोवन म्हळें
ल्हान भुरग्यां म्हणजे चडशी येवंक सोडा तांकां आडय नाकात कित्याक देवाचें राज तसल्यांचें चुचय आमी सकट म्हणया तेदवा जेजू न्हू तेदवा जेजू न्हू भुरग्यांक भुरग्यांक आपणा सरशीन आपोवन म्हळें आपणा सरशीन आपोवन ल्हान भुरग्यांक ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा म्हजे सरशी येवंक सोडा तांकां आडय नाकात तांकां आडाय नाकात कित्याक कित्याक देवाचें राज देवाचें राज तांचें चुचय तांचेंच सोम्या जेजू सोम्या जेजू आमकांय भुरग्या सारकें केलां आमकांय तुजे सारकें कर आमकांय तुजे चडशी येवंक सोडटाय आमकांय तुजे सरशी आमचे काळी नितळ करताय आमच्या काळीज नितळ कर सोम्या जेजू सोम्या जेजू आमकां देवाचें राज तुवें बसयलाय आमकां राग म्हणून बसयला तुज्या सारकें जावंक आमकां तुजे शिकयलाय सारकें जावं कशी कालत्या काळजाचें जावंक शिकयलाय कालते जावं तुवें बोळ्यापणाचें जावंक शिकयलाय बोळ्यापणाचें जावं तूं शिकयला कालत्या काळजाचो तुज्या हांक बोळ्या काळजाचो जावन बऱ्या काळजा तुजे सारकें आमकां केलाय तुजे सारकें आमकां अर्घ तुका सुम्या अर्घ तुका जेजू सुम्या ओगलाप तुका सुम्या ओगलाप जेजू तुका सुम्या महिमा तुका सुम्या महिमा जेजू तुका सुम्या जेजू. आराधन तुका सुम्या आराधन जेजू. तुका सुम्या जेजू आणि लोकांचो वंजेल अध्याय 19 वाक्य 5 आमकां सांगता त्या जाग्यार येवन पावतस जेजून आपले दिश्ट वयर लायले आनी म्हळें जाकेवा बेगीन सकलात येवं आज म्हाका तुमगे रावो जाय आमी म्हणया त्या जाग्यार ह्या जाग्यार येवन पावतस येवन पावतास जेजून जेजून आपली दिश्ट आपले दिश्ट वयर लायले वर लायले आनी म्हळें आनी म्हळें जाकेवा जाकेवा बेगीन सकलात येवं वेगी सकला दे आज म्हाका आज म्हाका तुमगेर येवन रावो जाय रावो जाय अर्घ तुका सुम्या अर्गां तुका सुम्या सोम्या जेजू सोम्या जेजू जाकेवाक सोदून आयलोय जाकेवाक सोदिल्ले बरी जाकेवान तुका पळोवच्या आदी जाकेवान तुका तुवें जाकेवाक पळयले तुवें म्हाका पळयले जाकेव तुज्या घरात तुका जाकेव कोण ताच्या घरा ताच्या घरा येजय म्हूण आशेतलो येवंक आशे पूण जेजू पूण जेजू ताच्या काळजाची आशा ताच्या काळजाची समजलोय तो समजून घेवन तुमचो ताच्या घरा गेलोय तुमचो ताच्या घरा सोम्या जेजू सोम्या जेजू तुवें म्हज्या जिवितांत तुवें म्हज्या जिवीत केदळ हेजे की म्हूण आशेतना केदळ हेजे म्हूण तुमच आशेतना म्हज्या जिवितांत येताय तुमच म्हज्या जिवितांत येताय. म्हजी पातकां पळयनाय म्हजे कोण पळय म्हजी उणेपणां पळयनाय म्हजी गुणापणां म्हाका पळयनाय. म्हजो मोग करताय म्हजो मोग करताय. तुजें काळीज तुजें काळीज. मोगाचें काळीज मोगाचें काळीज. तुजें काळीज हे काळीज. मोक्षानाचें काळीज काळजानाचें काळीज. जेजू जेजू. या तुज्या मोगा खातीर या तुज्या मोगा अर्घ खातीर. तुका सुम्या जेजू अर्घ तुका सुम्या. होकलाप तुका सुम्या होकलाप तुका सुम्या जेजू जेजू. महिमा तुका सुम्या महिमा तुका जेजू. सुम्या जेजू जुवांचो वंजेल अध्याय 7 वाक्य 17 परबेच्या निमाण्या दिसा आनी सरदबाच्या दिसा जेजू उबो रावून व्हडातड्यान म्हणालो कोणीय ताण आला जाल्यार तो म्हजे सरशी येवं दी आनी पियों आमी सकट म्हणया परबेच्या निमाण्या निमाण्या आनी सरदबाच्या दिसा आनी सरल्या मगल्या जेजू उबो रावून जेजू उबो रावून व्हडातड्यान म्हणा लागलो व्हडा ताळ्यान म्हणा कोणीय लागलो ताण आला जाल्यार कोणी थान येला म्हजे जाल्यार सरशीन येवं दी म्हजे सरशी येवं दी आनी आनी पियों हांव येवं दी सोम्यान जेजू सोम्या जेजू जिविताचें उदक जिविताचे तुवें उतर आमकां दिलाय तुवें आमकां दिलाय सोम्यान जेजू सोम्या जेजू तुवें म्हळाय तुवें म्हळाय कोणीय ताण आला जाल्यार कोणीय ताण आयला म्हजे जाल्यार सरशी येवं दी म्हजे सरशी आनी येवं दी. पियों दी आनी पियों दी. सामारियाच्या बांयच्या काट्यार सामारियाच्या बांयच्या सामारियाच्या स्त्रीक सामारियाच्या स्त्रीक जिविताचें उदक दिलें जितलें परत सोम्यान जेजू सोम्यान जेजू आमी ताण येताना आमी म्हणटाना आमकां आमकां तूं तूं जिविताचें उदक दिताय तूं जिविताचें आनी उदक दिता. जिविताचें उदक आनी जिविताचें तुज्या उदक काळजांत तुज्या काळजांत वाळाशें केलीं व्हडलेशें केलें. ह्या उदका वरवीं ह्या उतरा वरवीं आमची पातकां धुताय आमची पातकां ह्या धुताय. उदका वरवीं ह्या उतरा आमकां वरवीं जीव दवरताय आमकां जीव ह्या भरताय. पातका वरवीं ह्या उतरा आमचे वरवीं निरासपण कान उडयताय आमचें निरासपण ह्या कान पातका उडयताय. वरवीं ह्या पातका आमची वरवीं पिडा गुण कर आमच्या पिडा ह्या गुण उदका करताय. वरवीं ह्या उदका- आमची पिडा गुण करताय आमची पिडा गुण करताय. अर्गां जेजू अर्गां जेजू. होकलाप जेजू होकलाप जेजू. महिमा जेजू महिमा जेजू. स्तुती जेजू स्तुती जेजू. बाबा भयणीनो सक्कड आमी आतां जेजूक हरसिया हे गीत गावया पळया देवाच्या उतरा वरवीं ताणें आमकां गुण केलें देवाचें उतर वाचतना देवाचें उतर रिपीट करतना देवाचें उतर उसारतना आमची पिडा गुण जाता आमचे कश्ट आळू जातात जेजूचे अर्येक उतार आमकां वोकात जेजूचे अर्येक उतार आमकां जीव दिवचें ह्या उतरान जेजून आमकां आपडलां आमी सक्कड जेजूची स्तुती करया
ताका होगलाप दिवया आमी गीत गावया. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನಿ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನಿ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಹರಿವ ನೀಡಿ ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಹರಿವ ನೀಡಿ ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 देवाचें उतर आयकुया भाव भयणींनो. जेजू पवित्र काळीज ताचें आमकां उगडापण केल्लो, ताची काळजांत तावन वाळचीं उतरां आमचे लागीं उलयता. ही उतरां आमची पिडा गूण करची, ही उतरां आमकां सक्तीन भरची, ही उतरां आमकां सुटका सडवण दिवची, मोतीक समाधान दिवची, जिवीत दिवची उतरां भाव भयणीनो. सोम्याच्या काळजांत तावन वाळिल्ली बापाचो मोग पवित्रतेची सकत बोरिल्लीं उतरां आमी आयकुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय असो. माते प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका ये सोम्या. येया मुझे सरशेन. समेस्त तुमी कश्ट केलें आनी वजान वावयतलें हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें जूं तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजें लागचें शिका. कित्याक हांव बोळ्या आनी कलत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जूं वाबूंक सुलभ
आनी मुझे वचें हाडू. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. एकलांचो नियाळ ह्या उतराचेर आमी करया. बाबा भयणीनो, पोरुसेक वॉट्सॅपाचेर एक ल्हानसो विडियो हांवें पळयलो. एक ल्हानसो भुरगो सुमार 6-7 वर्सांचो भुकेल्लो. आमी म्हणटा त्या गल्ल्यांनी स्लम्सांनी आसलो. हो भुरगो भूक लागली ताका आनी तो भुरगो शिदा थंयसर लागीं आसता एका हॉटेला लागीं वता. त्या हॉटेलांत एक मानेस्त बसून ते ऑर्डर केले. ताणें थोडी इटेबल्स थोडें खाणां आनी तो खावंक सुरू करता म्हणटा आसतना ताणें भायर पळयलें. आनी भायर पळयत आसतना हो भुरगो ताकाच पळयतालो, ताच्या तोंडाक पळयतालो. ताणें मेजार हाडिल्लीं ती खाणां पळयतालो. ह्या मानेस्ताक कळ्ळें हो भुरगो भुकेला. तो मानेस्त उठलो आनी भायर गेलो आनी त्या भुरग्याक हाता धरून ताणें हॉटेलाच्या भितर हाडलें आनी आपूण बसले त्या मेजाचेर थंयच ताका बसयलो. आनी त्या भुरग्याक ताणें हाडिल्ली पकवान ती ऑर्डर केल्ली ताणें ताच्याच हातांनी भुरग्याक कावयली आनी थोडें ऑर्डर केलें. भुरगो घट्ट केलें भुरग्यान, भूक लागली ताका. आनी उपरांत आनी एक पॅकेट पार्सल ताका ताणें ऑर्डर केलें आनी तें पार्सल दिलें. त्या भुरग्याचे माथे पासून पटलून धर म्हणूंक लागलो, भियेनाका, केदाळे हांव तुका इशेन आयल्यार हांव तुका खावंक दिता, भियेनाका. तूं भुकेल्ल्या वेळार केदाळेय म्हजे सरशीन तुवें येवयेत. हो भुरगो गळगळ रडलो संतोशान. इतलो संतोश जालो, बहुशा ताणें पयले फावटी असलो मोग भोगल्लो. बाबा भयणीनो, आमी मनीस संवसारांत भुकेता, तान येता. आमची भूक न्ही तान खाणाची न्ही, आमकां थोडी फावटी मोगाची भूक लागता. आमकां मोग करतले आमचे म्हणलें कोणी नात, आमकां समजून काण घेतले कोणी नात, आमच्या गरजेनी पावतले आमकां कोणी नात. आमच्या कश्टाच्या वेळार थोडी फावटी मनीस सकड हात सोडटात. आमकां थोडी फावटी एकसरपण भोगता, आमकां थोडी फावटी असहायकपण भोगता, आमकां थोडी फावटी मोगाची भूक लागता. आमच्या म्हणल्या मनशान आमचो मोग करीजे, हेरांनी आमकां समजून काणगेजे, हेरांनी आमकां इल्लेशें बरें करीजे, आमच्या गरजेक पावजे, आमकां खंडी सांगातपण दिवचें म्हणलें आमकां हें भोगता. आमी मनशांनी गे, आमी मनशांनी, आमी कांय सर्गांतान आयिल्ले आंजी. खंयचे पैकी तुमी थोडे दादले आसात, तुमी काजारी आसात, तुमच्या बायलेतून मोग आसनात गे तुमी. तुमी दैत्य स्त्रियो काजारी आसात, तुमच्या बायलेन तुमचो मोग करचें म्हणल्यार भोगना गे तुमकां. तुमी आवय बापूय आसात, तुमच्या भुरग्यांनी त्या भुरग्यांक कितलो मोग दिला तुमी. 9 म्हयने वोन व्हड करूं नाय त्या भुरग्यांक, त्या भुरग्यांनी मोग दिवं नाय, भुरग्यांक तुमी मोग दिवं नाय, न्हीद कळूं नाय, आनी व्हड जाताना त्या भुरग्यांनी तुमचो मोग करचें म्हण तुमकां आशा नाय. तुमी प्राय जाता एक सुरी जाताना भुरग्यांनी तुमचे उलयचे कडेन तुमचे कडेन उलयचे, पुता बाप्पा डॅडा कसो आसा, मामा कशें आसा म्हणून तुमकां आशा ना गे. आसा मनशान. भाव भयणीनो, हें सकण आमकां आसा.
आमी मनशां तर आमकांय मोगाची आशा आसा. आमच्या मनशांनी आमचे कडेन उलयचें म्हणले आशा आसा. आमच्या मोगाच्या मनशांनी आमकां सांगातीचें म्हणले आशा. सगळ्यांक आसा. आमकां भुरग्यांकी आसा, व्हडांकी आसा, तरणाट्यांकी आसा, प्रायवंतांकी आसा. आमी मनशां न्ही गे, हें समजोन घेवन कितें आमी पयल्लें. आमच्या घरांनी आमच्या कुटुंबांनी आमी सगळ्यांनी हें समजोन घेवन घेवचें. आज आमची कुटुंबां डेड्ड जाल्यात. आज आमकां मनशां भोगणां म्हणली गो ना थोड्यांक. बायलेक घोवाचें भोगणां समजनात, घोवाक बायलेचें भोगणां समजनात. आवय बापूयक भुरग्यांचें भोगणां समजनात, भुरग्यांक आवय बापूयचें भोगणां समजनात. काळजां डेड्ड जाल्यात. असली परिस्थिती उपजाल्या आमची ती. थोड्यांक आज आमी आमच्या शेजाऱ्यांचे विशय पडून तोचोना. तांकांय संगतपण जायचें, तांकांय आमी गरजां पावचे. आमी अशा मनशां समजना, पूण देव समजता. देव समजता. देव मनशाचें काळजां समजता. देव मनशाचीं भोगणां समजता. देखून आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें ती उतरां जेजून म्हणलें, येया तुमी कश्टांतले न्हू, वजान वयतले न्हू, हांव तुमकां विश्व दितलो. Come to me, you all who are burdened. Come to me and I will give you rest. हांव तुमकां समाधान दितलो, हांव तुमकां बोळ दितलो, हांव तुमकां भलायकी दितलो. पळया जेजूचीं उतरां, कितलीं अपुरबाचीं उतरां. कम टू मी, म्हणजे सरशी येया. कोणीय वशीत, कोणीय वशीत, फातक्यांनी वशीत, म्हाताऱ्यांनी वशीत, तरणाट्यांनी वशीत, भुरग्यांनी वशीत. कम टू मी, कम टू मी, ऑल यू आर बर्डन अँड यू सफरिंग, and I will give you rest. I will heal you. I will give you my love. भाविनीनं केदें उरतें अपुरबाचीं उतरां. जेजू आज आमकां मोग दिता. हे आपणाची आपोवणी दिता. 2-3 घडीत वांजेलांतली तुमच्या मुखार हांव दवरतां. मातेव 6 वांजेलांत 16 वाक्य 14 अशें दोनी वयलो तो सकला देंवतना एकठांय जाल्लो लोक तो पळयता. आनी लोकांचो जोमो पडून ताचें काळीज कळवळ्ळें आनी तांच्या सुमेस्त पिडेस्तांक ताणें गूण केलें. पळया जेजू पुरो जाल्लें आनी एक कुशीन तो गेल्लो सरोवराच्या त्या कुशीन जायती शिकोवण दिल्ली. पुरो जावन आयिल्लें आनी एक कुशी घेवन येयल्लें भोवशा रेस्ट काडना म्हण चिंतलें. लोकांचो जोमो तो येता म्हूण येदोळसूय बरो जाल्लो. पिडेस्तांक ताणें हाडिल्लें. आनी जेजू कितें करता, उगत रावता गे, पळयता, तांकां आपडटा, गूण करता, तांची पिडाक गूण करता. पळया जेजूचें काळीज, ताची काळीज कळवळ्ळें म्हणटा पवित्र पुस्तक. कळवळ्ळें, बिरमो दिसली तांकां. देखून तांकां ताणें सगळ्यांक गूण केली. शिसांनी जेजूक सांगलें, सोम्या हळे ह्या लोकांक एपटी दान सोडांका खावंक न काडना. देखून जेजू कितें म्हणटा, खावंक दिया तांकां, तुमी खावंक दिया, फाटीं धाडनाका. परत्यान मातेव 15:20-9 वाक्य पळयता. लोकांचे जमे कुर्ड्यांक, मोन्यांक, तोंट्यांक, पांगळ्यांक आनी हेर पिडेस्तांक घेवन ताचे सरशी आयले. ताणें तांकां तांच्या पांय सरशी आनी दवरली आनी ताणें सगळ्यांक गूण केली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. पळया भाविनीनो, सगळ्यांक गूण केली ताणें. आनी लुका 7 वाक्य 13 आमकां सांगता, सोम्याक न तांकां, सोम्यान तिका पळयतास कोण 20 पूत मरण पावलो, एकलोच पूत मरण पावल्लो. ती रडताली पूत ना म्हणून. आनी जेजून तिका पळयलें, तिचे घस ताका समजलें, हिका एकलोच पूत, घोव येदोळूच सरला. ते देखून ते जेजू गो कितें ताका पळयताच ताचें काळीज कणवळ्यान भरलें. रडा नाका म्हणा लागलो आनी तिच्या पुताक ताणें जिवंत केलें. पळया जेजू कळवळ्ळो. जेजूय रडता. जेजूय मनीस. जेजू ह्या संवसारांत देव जावन वता जाल्यार मनीस जावन आसलो.
ताका म्हजे आनी तुजे बरी कूड निरगत असलें तो रडतालो ताका समजतालें ताका मनशाची बिरमो दिसताली ताका मनशांची बिरमो ताका तो तांचे कस समजतलो भितरलें काळजां ती भोगणां समजतलो पळया जेजू जो हांवच्या वांजेलांत ते 11 वाक्य 30 आनी 2 मारता म्हणटा सोम्या तूं हांगा आसलो तर म्हजो भाव लाजार मरतो नासलो तूं हांगा आसलो जाल्यार म्हजो भाव लाजार मरतो नासलो जेजू पोंडा लागीं वता पोंडा लागीं वताना सक्कट रडतात आनी जेजूय तांकां पळोवन आनी लाजाराची ताकाय बिरमो दिसता तोय रडता तोय मनीस रडलो जेजू रडलो आनी ताका गूण केलें बाबा भयणीनो आज कितें गरज संवसारांत आमी बाबा भयणीनो जेजू बरी जायचे जेजू आमकां सगळ्यांक समजता पयल्याच वतेर जेजू आमकां समजता जेजू आमची बिरमत पळोवता जेजू आमकां गूण करता जेजू आमकां मोग दिता जेजू आमकां बरें करता हें सगळें जेजू आमकां करता जाल्यार हांवें आनी तुवें कितें करचें आज जेजूचें पवित्र काळजाचें रूप हांवें आनी तुवें दयचें जेजूचें मोवाळ काळीज ताका लोकां सरशी व्हरतालें जेजूचें मोवाळ काळीज लोकांचे कश्ट समजून करतालें एक सवाल विचारया आमकां काळजां आसात गे आमकां काळीज आसा गे अर्द्याक हात दवरा पळया उडता न्ही काळीज आसा न्ही हें काळीज हें मास हें काळीज ना मनशांक समजून जे काळीज आमकां आसा आवयानो बापायानो तुमच्या भुरग्यांक समजून जे काळीज आसा गे पळया एक चेक करा भुरग्यानो प्राय जाल्ल्या तुमच्या आवय बापायक कश्टांत तुमच्या आवय बापायक समजून जे काळीज आसा पळया इकडे हात दवरा काळीज जाता तुमचे कडेन हेरांचे कश्ट तुमी समजतात आवय बाबाचे कश्ट तुमकां समजतात तुमच्या घरांतले भावाचे कश्ट तुमकां समजतात पती पत्नीनो काळीज आसा पळय चेक करा तुमच्या पत्नीची बोगणां कश्ट दूख कंत बेजाराय समजता की पतीनो तुमकां तें काळीज जाता की पळया चेक करा पत्नीनो तुमच्या पतीचे कश्ट समजतात की पळया तुमचे खातीर कश्ट काडटा वावण काडटा रीण करता घर चलयचें म्हूण वत धाडटा ह्या पतीचें काळीज समजता की तुमकां भाव भयणीनो हें सवाल विचारा आमकां काळीज आसा गी हें आमी पयलें करया काळीज जायचें आमकां कुरिंदकारां बरयल्लें दुसरें पत्र सांग पावल आमकां सांगता अध्याय 3 वाक्य 18 उक्त्या मुखा मुळान सोम्याची महिमा प्रतिबिंबीत करता ते आरशे आरशे आमकां रावल्या जावं पळय तुमी सकाळीं तुमचेंच प्रतिरूप थंय तुमकां आरशान दिसता आनी सांग पावल म्हणटा आज ह्या पत्रांत आमी सोम्याक प्रतिबिंबीत करचे आरशे सोम्याची कनमळाय सोम्याचें मोग सोम्याची बिरमत सोम्याचें बरेपण सोम्यान दाखयलें ते दयाळाय हें सगळें आमचें तें आसाचें आमच्या घरांत कुटुंबांत शेजारांत आमकां काळीज आसाचें आमी आरशे जावन आसा सोम्याक काळीज आसलें त्या देखून ताणें काळीज म्हळें येया तुमी कश्ट दिले न्हू वयतलो वजान वयतलो म्हजेच येया म्हळें आज आमी म्हणटा गे कश्ट दिले न्हू वजान वयतले न्हू म्हजेच हरशीं येया हांव तुमकां कुमो करता आज आमचें तें काळीज आसा गे आज आमी कितले जाण वखदां हाडून पयशे नासतना आसात आज आमी पयशे आसले आसा कितलेशेंक आज पोटा भूक जेवंक पुरतें ना न्हेसूंक पुरतें ना आमचे लागीं मस्त जाण आसले आसा आमचें काळीज आयकता गे तांकां इल्लें दिवंक आमचें काळीज वांटून घेवंक आयकता गे आमचें काळीज तांकां कुमो करूंक आयकता गे ही सारें आमी समजून काडून घेवया येया तुमी कश्ट केले न्हू आमी म्हणटा गे कोणी कश्टांत आसलें आमचे लागीं येतात गे आमचें तांकां स्पंदन करता गे वजान वयतलो म्हजे चडशें हांव तुमकां विशय दितलो म्हजे ती आजारांक समाधान मेळटा गे बाबा भयणीनो आज आमी सोम्याचे आरशे जायचे सोम्याच्या काळजांत आमी प्रेरण जोडया तो मोग सोम्यान दिल्लो पळया कालवारीच्या दोंगरार सोमी कुर्सा रूम काडलो तो मोग दिलो एका इश्टान आपल्या इश्टा पासून दिवचे प्रातोर तो मोग दुसरो ना म्हळें
तर आमचो असलो मोग सोम्यान दिला. आमी सगळे तसोच सोम्याचो मोग दिवया. सोम्याच्या मोगाचे आरशे जावया. भाव भयणीनो, आज आमी एक घडीभर सगळ्या संवसाराक आमच्या सोम्यातय हाडया. जेजूच्या पवित्र काळजाची ससाय आमी मागया. एक घडीभर आमी सोम्याच्या पवित्र काळजाची लदेन आमी म्हणया, सोम्या काकोत कर, सोम्या काकुळत कर, क्रिस्ता काकोत कर, क्रिस्ता काकुळत कर, सोम्या काकोत कर, सोम्या काकुळत कर, क्रिस्ता आयकमका, क्रिस्ता आयकम क्रिस्ता दयन आयकमका. क्रिस्ता दयन आयकम सर्गींच्या देवा बापा, काकुळतमची देवा बद्दल संसाराच्या तारोका, काकुळतमची कर, देवा पवित्रत्म्या काकुळतमची कर, संदेशिमात्रिंद देकास्तेवा, काकुळतमची कर, जेजूच्या काळजा देवाच्या मोगाच्या प्रतिरूपा, आम्हा पसोद विनंती जेजूच्या काळजा पवित्र आत्म्याच्या बिडारा, आम्हा पसोद विनंती कर, जेजूच्या काळजा मनशाकुळाच्या भरवशा, आम्हा पसोद विनंती कर, जेजूच्या काळजा बिरमोतीच्या सागोरा, आम्हा पसोद विनंती कर, जेजूच्या काळजा पातक्याच्या बोगसाण्या, आम्हा पसोद विनंती कर, जेजूच्या काळजा मोगान जलच्या आकट्या, आम्हा पसोद विनंती कर, जेजूच्या काळजा दानवायच्या भांडारा, आम्हा पसोद विनंती कर, जेजूच्या काळजा कुरपेचे झरी, आम्हा पसोद विनंती कर, काकुळतमची कर. काकुळतमची कर, जेजूच्या काळजा बाल्यान पापसल्ल्या, काकुळतमची कर, जेजूच्या काळजा संसारा खातीर रडल्या, काकुळतमची कर, जेजूच्या काळजा संतीपणाच्या उगमा, काकुळतमची कर, जेजूच्या काळजा कष्ट तेल्यांचे सवकासाये, काकुळतमची कर, जेजूच्या काळजा दुखेसांचे बुजावणे, काकुळतमची कर, जेजूच्या काळजा सर्व शेगुणाच्या भांडारा, काकुळतमची कर, जेजूच्या काळजा सहर काळजांच्या राया, काकुळतमची कर, जेजूच्या काळजा संसाराच्या तारणा, काकुळतमची कर, जेजूच्या काळजा आम्हा समेस्ताच्या संतोषा, काकुळतमची कर, जेजूच्या काळजा आमकां देवपणान भागीदार केल्ल्या, काकुळतमची कर, जेजूच्या काळजा आमचे खातीर गायल्ल्या, काकुळतमची कर, जेजूच्या काळजा आमचे खातीर अकमान भोगुल्ल्या, काकुळतमची कर, जेजूच्या काळजा आमकां सवकासाय बासयतल्या, काकुळतमची कर, जेजूच्या काळजा पातक्यांचे बाचावे, काकुळतमची कर, जेजूच्या काळजा मोरतेल्यांच्या भरवशा, काकुळतमची कर, जेजूच्या काळजा आमकां बापात एकवट आयिल्ल्या, काकुळतमची कर, जेजूच्या काळजा आमचे खातीर कुर्साचे मरण सुसुल्ल्या, काकुळतमची कर, जेजूच्या काळजा शांतीचे कुंवरा, काकुळतमची कर, जेजूच्या काळजा सोसणिकायाच्या शिखरा, काकुळतमची कर, जेजूच्या काळजा सर मान आनी होगलाप पावस जाल्ल्या, काकुळतमची कर, जेसू बळ्या कालत्या काळजाच्या कर कर काळीज म्हणजे तुझ्या काळजा सारखे, जेसू बळ्या कालत्या काळजाच्या, कर काळीजमचे तुझ्या 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 जेसू बळ्या आणि कालत्या काळजाच्या, कर काळीजमचे तुझ्या काळजासारखे वर्णिता वर्णिता वैजूच्या देव काळजा वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देव काळजा. मागया बाबा बहिणीनो, सोम्याचें पवित्र काळीज मोगाचें काळीज आज संवसाराक जेजूच्या पवित्र काळजांतान वाळचो मोग गरज आसा. पवित्र काळजांतावन जीव दिवची सखत गरज आसा. सर्व कोवीड पिडेस्तांक कोवीड पिडा संवसारार विस्तारल्या, आमच्या गांवांत ती मस्त विस्तारल्या. उणी जावन येता, पुर्ती उणी जावं दी म्हूण मागया. ह्या लॉकडावनांत सुटका मेळूं दी म्हूण मागया. हे कोवीड पिडेक बरी जाल्ल्या लोकांक बरी भलायकी मेळों दी म्हूण मागया. ह्या कोवीड पिडेच्या बंदडेंतान मनशांनी सुटका जोडूंक आमी मागया. कोण आर्थीक संकश्टांत आसात, कोण सकड ह्या पिडे बली जावन वद्दाडटात, तांचे पासून मागया. कोण ह्या कोवीड पिडे विरोध दोत्तात, कोवीड वॉरियर्स, डाक्टर, नर्सां, शिबंदी, सरकारी अधिकारी हर एकलोय
आज या कोविड पिडे विरोध दुसतात हेरांक राखतात तांकां जेजूच्या काळजाची सकतांची ती वाळून दी म्हूण मागया. वॅक्सिनेशन चलोवन दिया. वॅक्सिनेशन आमकां सगळां मेळोवन दी. जेजूच्या पवित्र काळजाचे मोगाचे वॅक्सिन हर एक लाख मेळोवन दी म्हूण मागया भाव भयणीनो. आनी सोम्याच्या पवित्र काळजाक ह्या सर कोविड पिडेस्तांक वॉरियर्सांक समर्पण आमी मागया. ऐक मुझे मागणे सौम्या देवा, उदार काळी स्तुती आयच्या दिसा. काजारी जोड्या पसत मागया. पाप सैबान जून म्हयन्यांत सर्व काजारी जोड्यांक तांचे पसत मागोवंक आमकां उलो दिला. काजारी जोडी प्रत्येक जावन तरणाटी जोडी आयल्या वार काजार धरली जोडी हर एका काजारी जोड्यान जेजूच्या पवित्र काळजाचे आदर्श पाळोवंक जेजून केल्लो तो मोग ह्या काजारी जोड्यांनी एकामेकाचो मोग करूंक. जेजून आपलें काळीज पापसूंक दिल्ले बरी तांणी त्याग करूंक एकामेका खातीर सॅक्रिफायस करूंक असलो सॅक्रिफायसाचो मोग करूंक काजारी जोड्यान जेजू बोळ दिवन दी. काजारी जोड्यांनी सुसून व्हरूंक एकामेका काजारी जोड्यांनी एकामेका एक आदार दिवंक वो मोग घट करूंक. आमी कंचचे डायवर्स आमचे मदीं येना जावं दी. कातोलीक पवित्र सभेंत डायवर्स म्हणलो शब्द येना जावं दी. आमचे काजारी जोड्यांनी मोग करूंक काजार धरले म्हळ्यार समजोंक. मोग करचें म्हळ्यार जाय जाल्लें मेळचें मात न्हय. त्याग करूंक सॅक्रिफायस करूंक एकामेका दिवंक असलो पवित्र मोग समयान दिल्लो ह्या काजारी जोड्यांनी समजून त्या प्रमाणे जेजूच्या पवित्र काळजाच्या आश्रयाखाल जियोंक ताजी रुपां जावंक आमी काजारी जोड्यांक जेजूक समर्पया आनी मागया. जेजूच्या नांवान बापा ही मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा ही मागणी करता तुका. रैतां पसत मागया भाव भयणीनो. पावशिले दीस आयले रैतां संकश्टाक पडल्यात. रैतांनी केल्ल्या बेळ्याक आज मोल ना. लॉकडावना वरवीं कितलो रैत नश्टाक सांपडल्यात. अखिल भारत म्हणटा रैत आज तांच्या हक्कां खातीर झुजतात. हर एका रैताक देव सोम्याची काकूळटो लाभून दी. हर एका रैताक सोम्याची आशिर्वाद लाभून दी. हे पावशिले दीस तांणी बऱ्या रितीन कश्ट कांड केल्ल्या बेळ्याचो फळ तांकां मेळोवन दी म्हूण आमी हर एका रैताक तांच्या कुटुंबांक आनी तांचे वावटीक शेतां सोम्याक आमी समर्पया आनी सोम्याची पवित्र काळजाची ससाय आनी सकत तांचेर वळोवन दी म्हूण मागया. जेजूच्या नांवान बापा ही मागणी करता तुका. पिडा आनी विविध कश्टांक सांपडलेल्या पसत मागया. जायते पिडा वरवीं आज मनीस आस्पत्रेंत आसात. कितल्या जण घरांनी कश्ट जातात. कोवीड कॅन्सर आनी विविध रितच्यो पिडा मारेकार पिडा मनशाक बली करतात. हाचे वरवीं पिडा मनीस अर्थीक संकश्टांक सांपडल्या. आज मनशाचें जिवीत कश्टांचें जालां. ह्या कोवीड पिडे वरवीं रिणाचे बरें वाडल्यात. कितल्या जाणांक काम ना. कितल्या घरांनी पयशे नात. भुरग्यां शिकोवंक फीस बांदूंक पयशे नात. संकश्ट जेजूक समर्पया. हर एक कश्टांचें कुटाम हर एक पिडेस्ताचें कुटाम हर एक घरांत दूख आनी बेजारांतलें कुटाम जेजूक समर्पया. पवित्र काळजांतल्यान ताची सकत ह्या कुटुंबाचेर वळोवन दी. जेजू तांची काकूळट करून दी. सोम्याच्या पवित्र शक्तीन ही कुटुंबां अभिशेक जावन दीत. सोम्याच्या आमलेक रक्तान ही कुटुंबां
दैवीक बळान भरून दीत आनी ह्या कश्टांत सुटका जोडून दीत म्हूण मागया आनी समर्पया. जेजूच्या नांवान बापा ही मागणी करता हांव तुका. मागया बाबा भयणीनो तामच्या इराद्या बसर. बाबा भयणीनो जेजू कडेन तुमचे इरादे समर्पया. आज दैत्य त्या सवा हांगासर आयल्या. ही त्या सवा हांव वचतां. ह्या वेळार तुमची त्या सवा भेटया. तुमचे पैकी ह्या आराधनांत तुमी आतां भाग घेतात. आज जेजूच्या पवित्र काळजाची परब. तुमकां जेजूचे विशेष सकत लाभतेल्या. जेजूचेर पातयेया. जेजूची उतरां उडात दवरा. येया तुमी कश्ट जातले न्हू वजान वयतले न्हू हांव तुमकां विशय दितलो. समयान मुळा जेजू न्हू आमकां फोटी मारूना सात उलयता. जेजू सांगलें करता. ताची ती सकत आसा. ताची ती मोग आसा. लोकांची बिरमोत ताणें दाखयल्ली. बिरमोत पळोवलो तो. ताचे तो कणयेक मनशाचे कसम जाता. ही उतरां आमी पातया सत्मान या आनी आमचे कश्ट ताका समर्पया. सक्कड तुमचे तुमचे इरादे तुमचे तुमचे तेसावां ह्या मुखार सुमया मुखार दवरा. रिक्सन डिसोजा नित्यादर नगर येसाय पुरीक्षंत सोम्या जेजू पास जावंक तुजे लागीं मागता. मुडी पुतावन लीना रिटा कुटिन्ना अल्झीमार पिडेन कश्ट जाता सोम्या ती गूण करची सकत तुजे तान मागता. जेजू तिका गूण कर. किरेन तावन विनाया आनी आईवान एक भुरग्याच्या देण्या पासून सोम्या तुजे लागीं मागतात. तांकां बरें कर. किरेन तशेंच बाजाल फिरगजीच्या एका भयणीची पाड दोको जायते वळवळटा. तिका मस्त गूण जाल्या पुर्ती तिका बरी कर म्हूण तुजे लागीं मागता. तिच्या पुताचें शिकाप बऱ्या तरान जावंक मागता. तिच्या कुटुंबांतल्या एका भयणीचो बाळंतेर बऱ्या तरान जावंक मागता. जेजू तांची काकुलत कर. वालेन्सिया तावन हेलेन म्हणल्या भयणीक जेजू शिरो वडचे पिडा मस्त कश्ट जाता. जेजू तिका गूण कर. हर्निया आनी तशेंच मुळवात पिडेनी ती कश्ट जाता. जेजू तिका मस्त मल्टिपल कॉम्प्लिकेशन्स आसात. तिका आपड. तिची पिडा सुसूंक बोळ दी म्हूण सोम्या तुजे लागीं मागता. तिच्या पतीक फ्रेडरिका उडासाची सकत दी म्हूण मागता. तिच्या पुता लेस्लीक एक बरें काम कॅनडांत मेळोवन दी म्हूण मस्त देमतान मागता. जेजू ह्या कुटुंबाची काकुळट कर. ह्या कुटुंबाचेर बेसांव घाल. जेजू काटी पडला तावन अनिल म्हणल्या बाबाक जेजू ब्लड कॅन्सर ह्या ब्लड कॅन्सर पिडेतावन जेजू ताका पुरतो बरो कर. जेजू आनी बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट जायचे म्हूण डाक्टरान सांगलां. सोम्या हें कश्टाचें पूण ताका वाड दखय. हें सक्कट बऱ्या तरेन सोरूं बरी भलायकी दी. एक भयण तिच्या माथें कठीण दुखता. ह्या दुखीतावन जेजू त्या भयणीक सुटका दी. एक भाऊ जेजू दुबय इंटर्नशीप करूंक गेला. एका बऱ्या कंपनींत एक काम मेळो मागता. जेजू ताका एक बरें काम मेळशें कर. किरें तावन जेजू रिटा आनी आयवान एक भुरग्याच्या देण्या पासून तुजे लागीं मागता. सोम्या तांची काकुळट कर. एका भयणीची शुगर मस्त हाय जाता. सोम्या ती शुगर उणी कर तुजे लागीं मागता. तिची काकुळट कर. बोंदेल तावन सामुएल म्हणलो भाऊ जेजू बरें काम मेळूंक मागलें. जेजू तुजे कडेन तुवें ताका बरें काम पावो केलें. अर्गांनी उगलाप तुका सोम्या जेजू सांगात आसता ताका एक स्टॉमाक इन्फेक्शन आसा आनी तें गूण जावंक आनी न्हीद पडोवंक सोम्या जेजू तुजे लागीं मागता. त्या सामुएलाचेर बेसांव घाल. ताका बरी भलायकी दी. मंगळूर राफायल रोड्रिगस म्हणलो भाव पेंटान दूख आनी कॉन्स्टिपेशना बरोबर मस्त कश्ट जाता. सोम्या तुवें ताका आपडे जाय. ह्या राफायल म्हणल्यार भावाक जेजू आपड आनी गूण कर. बोंदेल लिना पिंटो म्हणली भयण कालच जेजू आस्पत्रेंत एडमीट जाल्या. चेस्ट कंजेशन आनी हार्ट प्रॉब्लेमा वरवीं सोम्यांत एडमीट जाल्या. तुजेर ती पात येता. जेजू आदल्या फावटी तुवें तिका आपडलें आनी तुवें ती बरी केल्ली. तिका मरता म्हण जाल्यार तिका बाचाव केल्लें. ह्या फावटी बाचाव कर. जेजू तुवें बाबारतान सोम्या तिच्या जिवितांत एक तेणें म्हाका खंडीत तिची आशा सफळ कर. बेगीनच तिका आस्पत्रेंत बरें कर भायर हाड. जेजू दुबय अशोका म्हणल्या भावाक आंग दूख आसा.
सोम्या जेजू ताका बरी भलायकी दी गुण कर म्हण तुजे लागीं मागता जेजू पडतो अशोकागे बंदेल प्रिसिल्ला म्हणल्यार भयण तिचे इश्टिणीच्या कुटुंबांत ते सर कश्ट निवारो आनी ती तेजे इश्टिणी बरी भलायकी मागता जेजू तिका आपड आबुधाबीतून रॉबर्ट म्हणलो भाऊ जेजू आज आपलो जल्मा दिवस आचरण करता ह्या दिसा विशेष रितीन तुजे लागीं मागता 10 वर्सां जालीं काजार जावन एक भुरग्याचें देणें जेजू फावो कर म्हूण तुजे लागीं मागता जेजू रॉबर्टाचे पत्नीचेर आशिर्वाद घाल एक भुरग्याचें देणें तांकां लाभय जेजू ह्या जल्मा दिसा ही बरी खबर दी जेजू दोहा कातरता न्हू सेलीन म्हणली भयण मुंबईत आपल्या आवय लिल्ली कोस्ता तिचे पासून भलायके पासून मागता जेजू बरी भलायकी दी आमच्या भयणीक तिच्या पुता शॉनाक बेगीनच अपॉइंटमेंट लेटर मेळाचें कर आनी कश्टांत आसच्या तिच्या भावा कुवेटांत कश्टांच्या तिच्या भावा हेराल्डी कोस्टाक बरी भलायकी दी म्हूण मागता जेजू ताका बरी भलायकी दी तशेंच तिचे एका फ्रेंडाक जेजू एक बिजनेस बऱ्या तरान जावंक मागता जेजू हे सरी राती ती भेटयता ह्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल दुबय 20 आनी 7 वर्सांचो ब्रायन लोबो वेंटिलेटराचेर आसा सोम्या क्रिटिकल आसा सोम्या ताका गूण करून तुज्या ताच्या कुटुंबाची तुजे लागीं मागता जेजू तांची काकुळट कर बंदेल तावन आयरीन म्हणली भयण जेजू आपले आंग गूण जावंक तुजे लागीं मागता कुटुंबांत भुरग्यां बरी भलायकी दिवंक भुरग्यांचें काम आनी बिजनेस बऱ्या तरान चलोवंक जेजू तुजी काकुळट मागता ह्या कुटुंबाचेर बेसांव घाल मुडी पेतोन एक भयण सोम्या आपणाक मेळोवंक येतले पयशे थोडे मेळ्ळे ह्याक पासून तुका अर्गां दिता अर्गांनी ओगलाप जेजू आनी उरले थोडे पयशे सोम्या तिका मेळाशे कर मूड बिदरीतावन एक भाव बिजनेसांत आपणाचेर आयिल्ले कश्ट निवार म्हूण तुजे लागीं मागता जेजू ताची काकुळट कर एक भयण आपल्या कुटुंबांत आयिल्ले वारें वादळ निवारूंक आनी पतीन बऱ्या वाटेक येवंक मागता जेजू ह्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल जेजू पुत्तूर तावन एक भयण आपल्या शेजाऱ्यांत निरंतर टेन्शन मेळटा कश्ट मेळटात ह्या शेजाऱ्यांत आम्याच्या कश्टांत सुटका दी म्हूण मागता जेजू तिची काकुळट कर बसरूर तावन वायलेट म्हणली भयण आपल्या पती कोवीड पिडेन तुवें गूण केला जेजू अर्गांनी ओगलाप जेजू ती दिता अर्गांनी ओगलाप तुका सोम्यान जेजू एक भयण कातोलीक समर्थ सांड नीव लायफाका गेल्या आनी आपल्या दुयेच्या कुटुंबांत ते देखून ह्या आपल्या दुयेच्या कुटाम नीव लायफाक गेल्ल्यान ताणें पाटी येवंक ही भयण मागता आनी तशेंच डिप्रेशनाक वळत जाल्ल्या तिच्या पती तियोदरान बरें जावंक आनी शेजाऱ्यांनी गेल्ली कोर्ट केस बऱ्या तरान इत्यार्थ जावंक मागता जेजू ह्या कुटुंबाची काकुळट कर बंदेल एनबर्ट म्हणल्यार भावाक बरी भलायकी दी ह्या दिसांनी जेजू ट्रिटमेंटार आसा हें ट्रिटमेंट सक्सेस जावन ताका बरी भलायकी दी उडपी ब्रह्मावर तावन रेजिनाल्ड दे सिल्वा अवघडा सांपडलो एका म्हयन्या आदीं जेजू ताच्या उजव्या हाताक बॉल ना ते हाताक बॉल अशें कर तुज्या हातान आपड जेजू ताका बरी भलायकी दी विडान व्हरून आपल्या पती एंटनीची एंटनीक भलायकी मेळोवंक गूण जावंक मागता एका भुरग्याच्या देण्या पासून मागता जेजू तिची काकुळट कर विक्टर आपल्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालता शोभा कुंदापूरदान आपल्या घराचें काम बऱ्या तरान जावंक तुजी कृपा मागता संगतास तिच्या पतीक आनी भुरग्यांक बरें केल्ल्या पासून जेजू अर्गां दिता अर्गांनी होगलाप तुका सोम्या जेजू प्रिती म्हणली भयण जेजू आपल्या आवय आपली भयण आवय काल राती आपली ही तिच्या आवय कालच राती बेड्डार सकला पडली आनी तिका मस्त मार जाला जेजू तिका कांय जायनाशें कर म्हूण मागता तुजे लागीं कॅनडा तावन सुनील सावयो म्हणलो भाऊ जेजू आपण हें नवें घर काण घेवंक फावो तो वेवस्था जावंक मागता हें बरें घर ताका काण घेवंक सुनील सावयोक फावो कर जेजू तुजी काकुळट ताचे थंय दाखय हिल्डा पिंटो म्हणली भयण भलाय आपणा बरी भलायकी मागता आनी पेट्रिसिया म्हणली भयण आपलें जॉब परमनंट जावंक मागता सिमोन आनी ही वा बरें शिकून बरें मार्क्स काडून जेजू तुजी कृपा मागतात दुबय तावन आमीत आपलें बिजनेस बऱ्या तरान जावं तुजो आशिर्वाद मागता जेजू दुबय तावन राधा म्हणली भयण आपल्या पुताचें शिकाप बऱ्या तरान जावंक तुजी कृपा आनी आपल्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद आनी भलायकी मागतात
कतार प्रवीण म्हणल्यार भावाक जेजू कांतान पांय तूं गुण दैत्य मस्त पांय दुखेन कश्ट जाता जेजू ताका पांय तूं गुण कर आनी कामाक वचूंक भाव कर. तशेंच सुरत कालतावन एक भयण डिप्रेशनान कश्ट जाता जेजू ह्या भयणीक भलायकी दी. सोम्यान जेजू ही सर्व इरादे आनी आज सोम्यान जेजू ह्या पवित्र आराधनांत भाग घेवची ही आमची भाव भयणी जेजू तांचे आराधन हर एक इरादे जेजू तुज्या पांया तळी दवरतात. जेजू तांचे इरादे स्विकार कर. आमच्या ह्या आराधनाक कुमो कर. आमची दान दिवची आमच्या भावा भयणीचेर आशिर्वाद घाल. आयच्या ह्या आराधना दान दिल्ल्या दानीक तशेंच फुलां दान दिल्ल्या दानीक प्रशेष रितीन ताका आशिर्वादीत कर जेजू. आज हे डिवायन वर्ड टीव्हीच्या मालकाक ताच्या कुटुंबाक ताच्या सिबंदेक आशिर्वाद घाल जेजू. हे आराधना सगळ्यांक पावूंक आतांनी बरें मंद केला सोम्यान जेजू तांचेर आशिर्वाद घाल. हांगासर ह्या आराधना आमकां कुमो करच्या व्हिडिओग्राफी करच्या आमच्या भावाक संगीत दिवच्या भावाक तशेंच डेकोरेशन केल्या दर म्हयन्याक आनी सर्व कुमो करतल्यान जेजू आशिर्वाद घाल. सोम्यान जेजू तुजे तें आमी विश्वास सोम्यान जेजू आज आमची सगळी मागणी तुजे मुखार दोन मागता जेजू. हर एकले आमी हर एक आयतर जेजू पवित्र मागता. आज तुझे पवित्र काळ तुझे पवित्र विशेष रितीन जेजू तुझे पवित्र काळेन आज ते आमकां उगडापें कर. तुज्या पवित्र काळजांत लावन ही तुजी कृपा तुजें तें जिवीत तुजें उदक आनी रगत ह्या सगळ्यात कोणा बसत मागलां कोणा बसत आतां मागलां तांकां तांचे ती वाळून दी जेजू. तांकां आपडून दी तांचेर अभिशेक कर जेजू. तांकां गुण कर सोम्या तुजी काळजाची सकत आमचे ते वळून दी. हालेलुया 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 हालेलुया. सोम्या जेजू या घडये सोम्या जेजू या पवित्र काळजाचे गुण कर जेजू. हर एक आपल्या जेजू तुझे दृश्यात आपण जेजू या पवित्र सकन आपण जेजू तुझी सकत वाळून तुझ्या पवित्र नाम भर जेजू. हा तंग सर जेजू आम्ही तुझे पत्नीन विश्वासान मागता सर पीड आमचे कान सर आमचे गज कान जेजू आमकां काढू कर. सोम्या जेजू आमचे बंधन कान वडय सुटका दी आमकां सर जेजू आराधने का हर एक कष्टांतून जेजू आमकां सुटका दी. We believe you, Jesus. We trust and we trust you. We believe you. Lord, touch and heal us. Hallelujah, 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 hallelujah. E Devoda Sacramento Sastang naman koruya Purvilya त्या रूपाबोतला नवरीते आदर्या सलून वेचास्कत विश्व्या बावडताचे बळ दिव्या जशे बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जा पदवी महिमा ससना ससना एका ताळ्या नरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमीना वडता आमेन. प्रार्थुया हे देवा विचित्र सक्रमेंत काल तुझ्या कष्टाचो बुडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सदवणे वर्सदांत आमचे ती आमी बगिसो तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तानाक आमी मान करूंक आमकां दयन फावो कर. जो जेतन रद करताय ससनाच्या ससनाक आमेन. काळजा आमच्या जीवा कष्टांत खऱ्या जीवा सगळो संसार सायबा लालेन वर्णू तुका सगळो संसार सायबा लालेन वर्णू तुका वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देव काळजा